Bharatiya Bhasha Suraksha Manch criticized Education Department for purposely holding on to the decision of approving the applications of starting new Konkani and Marathi medium schools in the state. Speaking at a press conference, Subhash Velinkar informed that the applications for starting 24 Konkani medium and 14 Marathi medium primary schools were submitted to the Education Department. Decision for approval of these schools is still pending with the department. He further questioned whether the department is under any political pressure cause of which the applications are still pending. Velinkar also threatened to protest if the decision is not taken as soon as possible. कोकणी माध्यमा खातीर 24 आणि मराठी माध्यमा खातीर 14 अशें म्हणून 38 नव्या शाळांक एप्लिकेशन सरकार कडल्यान आयल्या. आमकां दुबाव मारता की शिक्षण खातें जाणून बुजून परमिशन दिवपाक लेट करता काय कितें काय म्हणून. कित्याक अनऑफिशियली शाळेन एडमिशनां जी आसा तो प्रोसेस मार्च एंड पर्यंत पूर्ण जाता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जे जे पालक आसा ते 10 दिसांनी सांगतलो 15 दिसांनी सांगतलो अशें म्हणून वगीर रावना. गेल्या वर्सा अशेंच गेल्या वर्सा 26 शाळांक कोंकणी मराठी परवानगी अर्ज सगळे फेटाळून उडयले ह्या सरकारान. ताच्या पयलींच्या वर्सा परमिशनां इतली लेट दिली की एका शाळेक 2 शाळांक सुरू करपाक मेळना. कित्याक तांचे कडले रजिस्टर्ड विद्यार्थी जे आशिल्ले स्टुडंट जे आशिल्ले ते स्टुडंट हे दुसरे कडेन गेले. तर त्यामुळे लेट करिनासतना बेगिनात बेगीन सरकारान हें पूर्ण करचें अशा प्रकारचो आमी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच म्हणून इशारो दिता. आमी अशें धरता की मराठी कोंकणीची मुस्कटदावी आसा इनडायरेक्टली केली वता. डिपार्टमेंट अंडर पॉलिटिकल प्रेशर आसा काय कितें असो दुबाव आमकां दिसता. तर त्यामुळे तातडीन ह्या शाळांच्यो परमिशनां जी आसा ती सेटल डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान करची. नाजाल्यार भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निदर्शनाक तांणी सामोरें वचचें अशा प्रकारचो इशारो हांव दितां. गेल्या वर्सा कोंकणी मराठीचे अर्ज फेटाळले आणि मुख्यमंत्री श्री मनोहरबाब पर्रीकर आणि त्या वेळाचेर सांगिल्लें की एकाय प्राथमीक शाळेची आतां गरज ना म्हणून गोंयांत. आतां हें करता आसतना अंदूच्या वर्सा अर्ज स्विकारले. मराठी कोंकणीक डिले करता आसतना गेरा डेव्हलपर्स जे आसा सगळ्या कडेन तांची मोठमोठी कन्स्ट्रक्शनां आसात. अपार्टमेंट्स कॉलनीज अशा मोठ्या प्रमाणाचेर उच्चभ्रू लोकां खातीर तांणी तयार केल्ले आसात. तर तांचो कदंब पठाराचेर जो एक मोठो प्रोजेक्ट येता ताका इंग्लीश मिडियमचे प्रायमरी स्कूल गव्हर्मेंटान परवानगी तांकां दिली. तांणी एडवर्टायजमेंट म्हणजे 1 पेज फूल पेज इंग्लीश पेपरांचेर एडवर्टायजमेंट दिवपाक तांकां परवडटा आणि ते शुअर आसात ते परमिशन तांकां मेळना आसतलें. तर ते खंयच्या अंडर मेळना कित्याक गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्लें जेन्ना 2012 सालान धोरण डिक्लेअर केल्लें भाशा माध्यमाच्या संदर्भांतलें सरकारान. त्या वेळाचेर हाज्या फुडें आतां एकूय इंग्लीश मिडियमाची प्रायमरी स्कुलाक परमिशन मेळचें ना सरकार कडल्यान. ते खंयच्याय बोर्डाचें आसूं दी अशा प्रकारचें ताणें घोशीत केलें. आणि त्यामुळे गेरान बातम्यो आयल्या ताजेर प्रेसानूय आयलां एडवर्टायजमेंटूय मोठमोठे आयल्या लाखो रुपयांचे. आणि ताज्यामुळे KG पासून जे सुरू करतले ते वयले हायर क्लासिसांचे एकदम कशें परमिशन मेळ्ळें काय म्हणून कांय कळना. म्हणजे लोकांक मेळटा पयलींचें मेळटा पयलीं तांकां पयली दुसरी तिसरी चवथी सगळ्या स्टँडर्डाचेर मेळ्ळा म्हणून ताणें बरयलां. ह्या हाजेर हें अशें जें केलां ताजेर त्या संदर्भांत हें आमी धरतात की भाजपानूच आपूण डिक्लेअर केल्लें धोरण अशी आणि गोंयचे जे सगळे मातृभाषा प्रेमी आसात तांच्या प्रती केल्ली ही घोर प्रतारणा आसा वा विश्वासघात आसा अशें भारतीय भाषा सुरक्षा मंच मानता आणि गोवा सरकारचो तीव्र निषेध करता. गोवा गेरा डेव्हलपर्स जे आसा तांकां कदंब पठाराचेर खंयच्या आधाराचेर इंग्लीश प्राथमीक शाळेक परवानगी दिल्ली ताजो तपशील ताबडतोब प्रसिद्ध करचो. नॉर्म्स आसतले ताका ज्या नॉर्म्साच्या आधाराचेर दिल्ले आसा
आणि दुसरें, मुख्यमंत्री पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारान जे माध्यम धोरण संमत केल्लें आणि लोकांक आश्वासन दिल्लें ताच्या विरोधांत वचणारी ही परवानगी जी आसा परमिशन ते ताबडतोब विथड्रॉ करचें ताणें, नाल्यार ताजे गंभीर परिणाम जे आसा म्हणजे परत परत उठसूट कोंकणी मराठी भाशा प्रेमींक फटिंगपणां करप रिपिटेडली, हे भाशा प्रेमी जे आसा हे सहन करचे ना हाज्या फुडें अशें दिसता.